बिझी आशिल्ले तरी आसतना वेळ काडलो, रिएक्शन दिली आमकां. थँक्स अ लॉट. ट्रायन बाब, Rohan Babu is predicting something really big, 3,000 to 4,000, 1,500 to 2,000 lead. That too for a ZP election. It is like, I hope his dream comes true. Such a margin. Yeah. That means that means then the anger has come out. If this is the margin, the anger of there is the anti-sentiment I told you from the morning. But then you are doubtful whether it will come out this time or I not. have just said and I repeat, a sentiment having I love a girl but not getting married has no effect. Question I am worried that is the marriage happening? It's happening. It's happening. Whether he is working only on the sentiment, or it has the marriage has translated into votes. Into votes. If it translates into vote, then it is a tsunami, just as BJP wiped out the Congress. So if you in listen, the assembly, if you listen then to, it will happen that if way. you listen to Subhash Babu and Rohan Khaunte, you are feeling that the marriage is happening. I am not yet convinced. You are not yet convinced. Okay. Okay, I stop it. नारायण बाब तुमकां कितें दिसता? सुभाष बाबाचें आयकलें रिएक्शन, रोहन बाबाचें रिएक्शन, दोन वेगवेगळी रिएक्शनां आनी परस्पर विरोधी काम केलां सारकें. हाउ आर यू एनालायझिंग फायनल वर्ड्स? नाही, शेवटचे थंयसरले लोकप्रतिनिधींनी तांकां ग्राउंड रिएलिटी जास्त खबर आसता ती थंयसरले. आनी तेणें जशें सुभाषान सांगलें की थंय लोक पार्टी लायनीचेर वचोंक ना, मनीस बरो पळोवन गेला. कदाचित अशें घडोवंक शकता की तेजे जे दोन मतदारसंघ आहा थंय कदाचित स्ट्रॉंग अपक्ष उमेदवार कोण आसूं शकता म्हणून तेणें उलयला जावं. तुमचे आसपाक शकतात मोगोचे अशें हांव म्हणना. अशें आनी हे सायडीक रोहन खंवटे स्वताच MLA आसाच न्ही म्हणून कदाचित तेजो लोकां कडेन रापोर्ट असल्या कारणान ते आसा की सकाळी सांजे म्हणटाले की तो जो एंटी गव्हर्नमेंट सेंटिमेंट भायर सरचो ना, तितली प्रभावीपणान येवचो ना, तो भायर सरला अशें दिसता काय तुमकां अजून दिसता की तितले तो कॅपिटल? ना ना, तितले ना, खंय खंय पॉकेटान जाला जायत, पण जनरली तशें इट इज नॉट अ जनरल. लास्ट दुर्गादास, तुका कितें दिसता? दोनी आयकले रोहन बाब आनी आय थिंक दीज बोथ रिएक्शन्स आर दी परफेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ वॉट हॅज हॅपन टुडे. सी आतां रोहनान सांगलें पेनादी फ्रांक, थंय स्वता म्हाका दिसता हांवें स्वता सुद्दां तो राजेश सावयकर जो सरपंच आहा सालवादोर मुंडाचो बी, हाणें खूब मेहनत घेतिल्ली आहा थंय. तर लिटरली भोवल्यात राजेश सारके जे ग्रास रूट वर्कर. आज जर तांचे खरेंच जर लोकांनी जर मानून घेतलं देन इट्स अ विक्ट्री. नाव कमिंग टू द इफ यू सी द ओवरऑल एनालिसीस आनी पॅटर्न, वोटिंग पॅटर्न, आतां लोकांक हे सरकारान दाखयल्ले गाजर तांकां ते खरें दिसला काय ते प्लॅस्टीक खेळणे असले की प्लॅस्टीकचे असले हे 20 तारखेक आमकां कळून येतले. पूण एक तुका सांगता, हे इलेक्शन जे आहा इट विल नॉट बी वन सायडेड. It will not be one sided. It will not be one sided. Okay. It will not be one sided. Okay. तुम्ही दोन्ही रिएक्शन दोन्ही लिडर्सांची ऐकली. व्हॉट आर युअर फायनल कमेंट्स? हे म्हाका दिसता अशें की आतां जे पळय वोटिंग पळय जाला एक म्हणटा ते चिंतो तो स्थानीक कॅन्डिडेट पळोवन जाला. एक पक्षाचेर जाल्लो ना, पक्षाक सुद्दां महत्व दिलें ना. दुसरें म्हणजे कितें आहा की सत्ताधारी पक्षाचे जे पळय कितें असंतोष आसा तो असंतोष ह्या हातूंतल्यान मुक्त रिफ्लेक्ट जाला. ओके. राजेंद्र बाब, आय थिंक we are at exactly at a high point of the program with both the leaders and both दोन्ही साइडचे leaders उलयल्यात. What is your take, final take? 50-50. 50-50. तुम्ही 60-40 वेळेला 50-50 चे पावले. तुम्ही 70-30, 60-40 काय तुम्ही 50-50 चेर बी आसा? ना पळय, हांवें स्पश्ट केल्लें पयलींच्यान अजुनूय ठाम आसा की प्रत्येक भागात त्या भागाच्या गरजे प्रमाणे, त्या भागातल्या समस्या प्रमाणे, त्या भागातल्या लोकांच्या अपेक्षे प्रमाणे आणि जे कॅन्डिडेट तांकां मेळ्ळ्यात त्या कॅन्डिडेटाच्या कॅटेगरी प्रमाणे मतदान जाता. हाऊ मच पर्सेंटेज आर यू गिविंग बीजेपी? 60-40, 70-30? 70-30. 70-30. Yes. So you are still putting them in first class. Yes. Okay. हा इतल्याचेर थांबता. I would like to say one thing. Finally, in North Goa, I have also moved the whole of North Goa. BJP will form the Jilla. Okay, so 70-30. Rajan Babu is backing the 70-30 Ganit. Not backing 70, 60-40. Okay. But they are forming. They are forming. Okay. It will be 65. 55, 35. No, 55. It will not be a easy cakewalk. 55, 45. It will not be easy cakewalk at all. Okay. It will not be easy cakewalk at all. Okay. हांव इतल्याचेर थांबता. खूब बरी चर्चा जाली आनी म्हाका दिसता लास्ट जे दोन्ही लिडर्स आमकां मेळ्ळे तांणी एक्झॅक्टली मूड जो आसा इलेक्टोरेटाचो तो उलोवन दाखयला. निमणे कितें जातलें तें 20 तारखेक कळटलें. परत हे पॅनल घेवन तुमचे म्हऱ्या येतले. थ्रू आउट त्या दीस जेन्ना रिजल्ट चलतलो वी वील बी एनालायझींग ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी पॅटर्न ऑफ ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कितें रिजल्ट येता तो. जरी खूब जाणां नाका आशिल्लें तरी ती निवडणूक प्रतिश्ठेची जाल्या. कोणाची प्रतिश्ठा तकता आनी कोणाची बुडटा ती 20 तारखेक कळटा. तुमी सगळे जाण आयले, इतली बरे तरेन मत मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.